सरकारी आदेश चालीक लावपाची पावर पंचायत मंडळाक ना आणि ग्रामसभाकूय ना, तो थेट पंचायत सचिवान चालीक लावपाचो। माविन गुदिन्याच्या ह्या निर्णयाक लागून लोकप्रतिनिधीचे आणि गावातल्या लोकांचे अधिकार काबार केल्यात। गोवा फॉरवर्डाचो आमदार जयेश साळगांवकारान म्हटला। जयेश म्हणटा सरकारी सुचोवण्यो चालीक लावपाचे अधिकार पंचायत सचिवाक दिल्ल्याचे परिपत्रक पंचायत संचालनालयान काढला। अशा करताना लोकांनी वेचून दिल्ल्या लोकप्रतिनिधींक कुशीक काढल्यात। ते खातीर मंत्रिमंडळाची मान्यताय लेगीत घेवंक ना। बीडीओक अधिकार दिवन उपरांत ते परिपत्रक फाटी घेवपाचे घडणुके कडेनय जयेशान लक्ष ओडला। पंचायत राज कायद्यात सुदारणा घडोवन ही यंत्रणा राबोवपाचो हो यत्न चल्ला। गोवा फॉरवर्डान सरकाराच्या ह्या प्रयत्नांक विधानसभा अधिवेशनात विरोध करपाचे थारायला। Secretary has the power to implement all whatever direction comes from the government or from the Mamlatdar or from the director of panchayat. आता हे सगळे इम्प्लिमेंट करता असताना जर सेक्रेटरी पंचायत चलोवपाक जाय why you need पंचायत बॉडी? what is the role of ग्राम सभा? आता सेक्रेटरी समाज वयल्यान कितें येयला डॉक्युमेंट विदाउट प्लेसिंग इट बिफोर द ग्राम सभा, विदाउट प्लेसिंग इट बिफोर द पंचायत बॉडी, इफ ही स्टार्ट्स इम्प्लिमेंटिंग तर तेणेच पंचायत चलोवपाची। दिस विल गिव स्कोप फॉर मोर करप्शन। ग्राम सभा विल बी बायपास्ड। इम्प्लिमेंटेशन डिसिजन गव्हर्नमेंटाक जे करपाक जाय पळय विल बुलडोज द ग्राम सभा, विल बुलडोज द ओपिनियन ऑफ द पीपल अँड विल इम्प्लिमेंट वॉट एव्हर तेंचे कितें डिसिजन्स आसा पळय ते। खूप कडेन गव्हर्नमेंटाचे प्रोजेक्ट्स आसा हे आयज बंद पडल्या। बॅकडोर एंट्री करून जे प्रोजेक्ट्स बंद पडल्या जावं गव्हर्नमेंटाचो इंटरेस्ट आसा पळय जे प्रोजेक्ट्स जावं गव्हर्नमेंटाक कोणाक अपीस करपाक जाय पळय ते प्रोजेक्ट्स दे विल गेट इट थ्रू मामलेदार्स, थ्रू डेप्युटी डायरेक्टर्स आणि म्हणटले सेक्रेटरी के तू फुडें व्हर म्हणून। सो दिस इज अ मेमोरंडम which is bad in taste आणि it is घातक सारखे फॉर द लोअर डेमोक्रेसी। तर ह्या प्रोजेक्टाक लागून आम्ही वी आर गोइंग टू सेन्सिटाइज। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाची एकय येवजण गोंयांत सरकारान राबोवंक नाशिल्ल्याचें जयेश सांगता। भाजपाची सत्ता आशिल्ल्या हेर सगळ्या राज्यांनी सगळ्यो येवजण्यो राबयल्यात, पूण गोंयांत तशें करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप तो करता। 8 बीजेपी रूल्ड स्टेट्स आसा who have availed more than 17 of these subjects. Some have even touched 27, 28. पण थोडे स्टेट्स आसा who have availed the fullest 29 points चे 29 points तेंच्यांनी घेतले आसा, लायक केरला, कर्नाटका और नेबरिंग स्टेट कर्नाटका, मागीर सिक्कीम सारखे राज्य, नॉर्थ ईस्ट थोडे राज्य हेंच्यांनी 29 चे 29 पॉइंट्स डिवॉल्व केले आसा, पंचायतींक दिल्ले आसा, स्कीम्स सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्यो पंचायती पर्यंत पावयल्ल्यो आसा। गोवा स्पेशल हांगासर मार्क केल्ले आसा पळय, नॉट अ सिंगल स्कीम सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम इज इम्प्लिमेंटेड इन गोवा। गोयच्या सरकारान एक स्कीमीचो फायदो गोवा गव्हर्नमेंटाक करून दिलो ना, एक नॉट अ सिंगल स्कीम। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी।